नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. एक म्हाका खुशी जाता की आमकां ह्या मुलाखतींतसून एक एग्रीकल्चरा बद्दल किंवा नेटवर्क मार्केटान तुमी कित्याक पावल दवरलें हें जाणपाक गावतलें. हांव एक सांगपाक सोदतां की आज जे आमचे वांगडा गॅस्ट आसात ते जावन आसा योगेश गोबरे सर. म्हाका एक सांगपाक खुशी जाता की तेंचो एग्रीकल्चरान किंवा नेटवर्क मार्केटिंगान तशेंच अन्य क्षेत्रांनी तेंचो खुबसो एक्सपिरियन्स आसा हो आमकां जाणपाक गावतलो. चलात तर सर आमी ह्या मुलाखती कडेन वळया. भाई एग्रीकल्चर एक्चुअली फील्ड खूब व्हडलो आसा. सो आमकां सुरवातेक न्ही तुमी एग्रीकल्चरान कितें करता आनी एक्चुअली एग्रीकल्चरान करप कित्याक गरजेचें हेजेर मातशें सांगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी कितें कितें करता हें आयकपाक जाय आमकां. म्हजें नांव योगेश दत्तांत गोबरे. हांव आर्लकेरी फोंडा ह्या भागांत रावतां. एक निसर्ग संपन्न भाग आसा. जी तीन वटांनी तुमी पळयत जाल्यार दोंगर आसा आनी मदीं खंय तरी म्हणजे ते व्हॅली म्हणटा तशा प्रकारचो हो भाग आसा. हांगासर लागीं लागीं भरपूर एरिया 60% एरिया आसा ती एग्रीकल्चर हातून वसलेली आसा. फक्त एग्रीकल्चरा खातीर तो स्पेशल आसा काय गांव एक्चुअली काय आनी कितें वेगळें आसा. गांवांत म्हणजे सौंदर्य. एग्रीकल्चर हें बेजीक हें आसा म्हणजे मुख्य उत्पन्न आसा लोकांचें. आनी त्या बरोबर कांय वर्सां पयलीं हांगासर एक ट्युरिस्ट हें डेस्टिनेशन हें जालां सुरू जालां. सो खंयचो तो ट्रॉपिकल स्पायस प्लांटेशन. ओके. त्याच्यामुळे एक वेगळी ओळख आमच्या वाड्याक किंवा गांवाक एक जगार मेळिल्ली आसा. तें खूब बरें दिसता. आतां तुमी म्हटल्याशें शेती म्हणजे एग्रीकल्चर कित्याक करचें गरजेचें आसा. आमी अशें म्हणटा की म्हटलें वता की आमचो देश भारत देश हो शेती प्रधान देश आनी 70% देशाचो जो आर्थीक भार आसा भाग आसा तो खंय तरी शेतींतल्यान जें कितें मेळटा तेजेर चलता इकॉनॉमी. बाकीच्यो गोश्टी हालीं आयल्या पूण शेती पुर्वापार चलत आयिल्ली आसा. म्हणजे आमचे ऋषी मुनी म्हणा तुमी तेच्या नंतर सुद्दां चलत आयिल्ली आसा. म्हणजे एक न संपणारे एक व्यवसायाचें उत्पन्न म्हणजे उत्पन्नाचो एक हें आसा तातूंतल्यान सोर्स मेळटा आमकां. ताका लागून ज्याचे कडेन आसा कितलें आसूं 5 आसूं किंवा 50 आसूं एक आसा तें सांबाळून दवरपाक जाय. आयज निसर्गान तुमी अनेक प्रकारचे बदल पळयता आसतले. केन्नाय पावस पडटा केन्नाय थंडी पडटा. हे जे बदल खंय तरी तयार जावपाक लागल्या तेजे फाटलें कारण आसा जो मनीस. मनीस खंयच्याय टायमार कितें करता अशें निसर्गान आपूण कित्याक आपली हें सोडची न्ही मर्यादा. त्यामुळे शेती हो भारताचो कणो जाल्ल्या कारणान म्हाका तातूंत खूब आवड आसा. म्हणजे एक 1000भर सुपारीचीं झाडां आसा. एक 50 एक माड आसा. त्या भायर काजूचें थोडें उत्पन्न आसा. आनी हांवें हालींच 2 वर्सां पयलीं एक 100 एक वेंगुर्ला 4 जातीची कलमां हांवें घातलीं. ती बऱ्यापैकी 90% वयर सरलेलीं आसा. तातूंतल्यान बऱ्यापैकी उत्पन्न मेळटा. सर हांवें एक विचारपाक जाय हेजेर की आतां तुमी तुमी एक्चुअली एग्रीकल्चर करतात सो एक्चुअली तुमी केमिकल फ्री करता केमिकल यूज करतात कित्याक एक्चुअली केमिकला खातीर खुबशे गजाली त्रासूय येतात. ना केमिकल हो विशय जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच्यान हांवें बंद केल्लें आसा. थोडक्यांत हांव जिवामृत जें म्हणटा गोमुत्र गोमय आनी बेसन गूळ आनी थोडेशें दही हे जे घटक वापरून केलें वता. ते हांवें अनेक वेळा फाटल्या दिसांनी पावस सुरू जावचे पयलीं प्रयोग केल्लो आसा आनी ताजे म्हाका परिणाम दिसता. त्या भायर हांव ज्या कन्सेप्टाचेर काम करतां त्या कन्सेप्टानूय नैसर्गीक थोडेशे नॅचरल सप्लिमेंट्स आसा ऑर्गेनीक घटक आसा तुमी झाडांक दीत जाल्यार बरोपैकी ताचो उपयोग जाता. ते हांवें 1-2 यूज केल्या नोव्हेंबर म्हयन्यान आनी फेब्रुवारी म्हयन्यान. ताजो म्हाका परिणाम दिसता. सो रसायन यूज केल्ल्या कारणान जमनीची जी धूप खूब जाता तातूंत जो नैसर्गीक तत्व आसता जे गरज आसता झाडांच्या पाळांक तें खंय तरी नश्ट जाता. त्यामुळे सेंद्रीय खत हें वापरप सदांच बरें. आतां एक म्हाका तुमकां परत एक मातसो फ्लॅशबॅक व्हरपाक जाय. तुमच्या सुरवातीक तुमचो चायल्डहूड कसो आसलो तो आयकपाक. तेच्या पयलीं एक जस्ट एक तुमी आमकां एक थोडक्यान फॅमिली बॅकग्रावंड कसो आसलो किंवा कशें कितें आसलें. म्हाजो जल्म एक्चुअली पणजे ह्या शारांत जालो 29 सप्टेंबर 1978. म्हाजे आई बाबा एक भाव अशें आमचें फॅमिली. काका ना आतां 2 वर्सां पयलीं तांचो स्वर्गवास जालो. काकी आसा व्हडलो भाव आसा चलत भाव LICन आसता डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हणून. तांची मिसेस आनी ती चली आनी म्हाजो चलो भावाचो चलो ती मिसेस. म्हाजी मिसेस जॉब करता.
सो चायल्डहूड म्हणजे खूब संघर्शांतल्यान इल्लो आतां ऑलरेडी वयाची 45 गाठल्या. सो खुबसो संघर्श पळयला, पूण केन्ना खंय अशें दिसूंक ना अरे बाबा कांय आतां तरूण आयज अशी मानसिकता जाल्या की कांय जायना जाल्यार खंय तरी टोकाचो निर्णय घेवप, असो मनान विचार केन्नाच येवना. एक खंय तरी परमेश्वरान तें बळ दिलें. ते आईचो एक आजार हातूंतल्यान बऱ्यापैकी एक म्हाका दोतोर मेळ्ळा, ताचें हें सुरू आसा, ताका लागून आतां तो भाग खुबसो कवर जाला. वडील 36 वर्सां तांणी प्राथमीक शिक्षक नोकरी केली. केरी सारक्या भागान गेल्या 50-60 वर्सांन कोणाचो जाहीररित्या सन्मान जावना. तो म्हज्या वडिलांचो तेन्ना जालो एक 8-10 वर्सां पयलीं. तो एक अभिमान दिसता. शिक्षकाचो चलो म्हणून खूब अभिमान आसा. तांचे कडल्यान जे संस्कार आसा ते जावं फुडें लोकां पर्यंत पावोवपाचो विचार आसा. म्हणजे कोचे म्हणटा ते सदांच म्हणटा, वाणी जर बरी आसत न्ही, कोणूय पाणी दिता. बरोबर. तुमची स्कूल आणि कॉलेज लाईफ कशी कितें आसली किंवा खंयच्या म्हणजे स्कुलांनी शिकला? स्कूल एक खूब अभिमान दिसता. सुरश्री केसरबाई केरकर हें म्हजें स्कूल 5वी ते 10वी. ताच्या पयलीं हांगासरूच एक वयर शाळा आसा, सरकारी प्राथमीक विद्यालय. 1ली ते 4थी थंय शिक्षण जालें. 10वी नंतर मागीर फोंड्या कामाक्षी एज्युकेशन सोसायटी हायर सेकंडरी 11वी-12वी. ताच्या नंतर मागीर गोवा विद्यापीठ मंडळ फुडलें शिक्षण वाणिज्य शाखेंतल्यान म्हणजे B.Com पदवी केली, कंप्लीट केली. ऍक्च्युअली तुमचे त्या टायमार फ्रेंड सर्कल किंवा फ्रेंड झोन कसो कितें आसलो? ऍक्च्युअली ते खूब मायने सरता की फुडें बरोबर. लायफान. कॉलेज लायफ आशिल्लें न्ही, ते आमचो एक ग्रूप आशिल्लो 10-15 जाणांचो. तो 3 वर्सां कॉलेजींतलो खूब प्रसिद्ध आनी फेमस. म्हणजे आमी कोणाय वांगडा आमचें इंटरेक्शन आसतालें, आमी कोणाय वांगडा फ्रेंडशीप करताले आनी कल्चरल एक्टिविटीजांत तर आमी सदांच फुडें आसताले. खंयचे कशें कितें आसताले तुमी कल्चरल एक्टिविटीज? कल्चरल एक्टिविटीज म्हणजे कला अकादमीच्यो ज्यो स्पर्धा जाताल्यो किंवा युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर ज्यो कितें स्पर्धा जाताल्यो, एकांकिका म्हणा किंवा आनी खंयचे कोंकणी युवा महोत्सव, अशे जे काही सांस्कृतीक पावंड्याचेर स्पर्धा जाताल्यो, त्या स्पर्धांनी आमी कॉलेजीच्या वतीन खूब प्रतिनिधित्व केलां आनी बऱ्यापैकी इनामाय मेळयल्या. जे सदांच आमचे जे टिचर आशिल्ले, म्हणजे जे प्रोफेसर आनी हे ते, तांणी आयजूय खंय जे वळखता ते अजुनूय खंय म्हाका अरे गोबरे कसो आसा हें विचारता. म्हणजे हांवूय कोणी दिसलो जाल्यार सर कशें आसा, ते अशा प्रकारचे एक ते 3 वर्सान एक आमी हें दवरली कॉलेजीन. म्हणजे थोडीशी मिस्किलपणां फकाणां हें आसतालीं, पूण केन्ना कोणी आमकां बोट दाखोवना, अरे हे सामके रस्तात आनी हें करता मरे. आमी कट्ट्यार बसताले, कॉलेजीन एक हें आसतालो थंय बसताले, पूण डिस्कशन जातालें खेळीमेळीचें, बाकीचे विशय भायर कितें चलता जगान आनी अभ्यासा बद्दल. तो फ्रेंड झोन अजूनही आसात की कशें कितें? हय आसा, फेसबुका वयल्यान थोडे आसा. एक म्हाजो बरो मित्र सागर बुतकी म्हणून बेळगांव शिफ्ट जाला आतां. ताजे वडील शिक्षक आशिल्ले. तो केन्नाय गोंयान आसतना फोन करता, मेळटा. आनंद फडते म्हणून आतां स्टेट बँकेन हें आसा ऑफिसर म्हणून, तो वेंगुर्ला ट्रान्सफर आसा, तोय कॉन्टेक्टान आसता फोना वयल्यान. आनी एक बेंगलोर फ्रेंड, म्हणजे हे आमच्या सगळ्या ग्रुपांतलेच. एक पुणा आसा, ती योगा क्लासीस घेता. मागीर तुमी ते शिकपाक कशें आसलें तुमी धाकटे आसतना, की सारके टॉपर शिकपाक की सारके लो बॅक बेंचर म्हणून तशें? एवरेज. सदांच लास्ट बेंचार बसताले, पूण लॉर्ड्स ऑफ द लास्ट बेंच म्हणजे LLB म्हणटा पळय, तशें एक आमकां हें पडलेलें. पूण आमी केन्ना त्या प्रकारची दंगा मस्ती करुना, पूण एवरेज आशिल्लें शिक्षणान. म्हणजे मागीर आफ्टर कॉलेज तुमचो जॉब किंवा हे कशें तुमी फुडें? पयलो जॉब हांवें स्टार्ट केलो प्रायवेट एका वर्कशॉपान, जे सगळे जे कितें अकाउंटिंग पार्ट आसता तें. ताच्या नंतर आनी एक म्हाजोच शेजारी दूरचो नातेवाईक, तो कस्टमायज सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटान आशिल्लो. ताजे कडेन 1 वर्स 1.5 वर्स काम केलें. मागीर फुडें मागीर थोडेशे 1-2 वर्सां गव्हर्मेंट सेक्टरान चान्स पडलो आनी परत प्रायवेटान 3-3.5 वर्सां आनी मागीर 8-10 वर्सां गव्हर्मेंट सेक्टरान प्रवास आतां सुरू आसा. आतां 2020तल्यान इन्शुरन्स सेक्टर आनी मार्केटिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर अशे तिनूय हेंचेर हांव सद्या काम करतां. आनी अशें तुमी धाकटे आसतना थोडे म्हणटात पळय, कावन्सिलींग करून किंवा आपूण खंय फुडें पावतलो, आपल्याक खंय पावपाक जाय, तुमी कितें चिंतलेलें, प्लॅन्स केल्लो की आपल्याक हांगार करपाक जाय फ्युचरान, काय तुमी रोड गावता अशें वसत रावले? कशें कितें आसलें? तशें कांय हांवें डिसायड करुना बाबा अमकेंच जातलें, कारण तेन्ना 20-25 वर्सां अशें जग आशिल्लें की कोण आमकां
गायड करणारे तशे कोण नाशिल्ले, म्हणजे तितले जगान इतले बदलूय नाशिल्ले. आयज टेक्नॉलॉजी तुमकां जग हातीन घेतलें की जग तुमच्या तुम्ही पळोवंक शकता. तसो कांय विशय नाशिल्लो, ताका लागून अशें कांय ठरोवन नाशिल्लें. पूण सदांच एक शेती हो विशय तकलेन आशिल्लोच. म्हणजे डेरी म्हणा किंवा एग्रीकल्चर हो विशय आजूय आसा आनी त्या प्रमाण वाटचाल चल्ल्या. आणि एक अशें मेन आसता न्ही की 18 ते 25 वर्सां पर्यंत एज इज खूब डिफिकल्ट आसता. हितून कितें करता आनी कितें कळना काय कळना. तर तुमची एज ती कशी एक्चुअली गेली डिफायन करप सांग म्हटल्यार. म्हाजी एज तो जो पिरियड आशिल्लो तो थोडोसो गेलो, ओके गेलो. पूण चडूय कांय हें करूं ना. म्हणजे अशें प्रेशर बिशर काय नासलो की तू हेच कर तेच कर कित्याक तू तशें कामाक कांय ना हें नाशिल्लें. तें. तशें प्रेशर घरा कडल्यान म्हणजे वडिलां कडल्यान कांय नाशिल्लें. पूण दिसतालें की खंय तरी एक सेट जावचो. पूण आयज आसा, ओके आसा, वेवस्थीत. म्हणजे एक मुळांत म्हजो स्वभाव परमेश्वरान दिला की सदांच दुसऱ्याक उपयोगी पडप, दुसऱ्याक मदत करप. त्या प्रमाण कांय गोश्टी सुरू आसा. पण हो स्वभाव कित्याक खूब सिंपल रावन हो स्वभाव आसतना कित्याक म्हारग पडटा तशें एक्चुअली अफेक्ट बरोबर. तुमचो कितें रिलेट तसो अनुभव खूब आयला. म्हणजे राजकीय क्षेत्राचो जर विचार करीत म्हणजे त्या दृश्टीन हो स्वभाव त्या क्षेत्रान उपयोग ना. सो थोडोसो अशें तुमी खुबशे असो तुमी म्हाका सांगपाक शकता जाल्यार थोडो एक्सपिरियन्स भितरलो म्हळ्यार त्या टायमार हो घडलेलो इतलो सिंपल एक्सपिरियन्स मागीर दिसतालो की तुमकां हो स्वभाव आपल्या असो कित्याक आसा हेका लागून खूब त्रास जालो. आतां अशें खूब फावटी खूब बरो प्रश्न विचारलो. अशें दिसतालें खूब फावटी. पूण नैसर्गीक गोश्ट ती नैसर्गीक, ती बदल करूं शकना. पूण दिसतालें आनीक भुरगे म्हाज्या फाटल्यान येताले जे खंय तरी दुसरेच कडेन आशिल्ले, आयज तिसरेच कडेन पावले, बऱ्यापैकी जॉबाक आसा आनी हांव खंय तरी एक कडेन उरलां. अशें एक खंत मनान आसा. पूण तेजे बद्दल आतां हांवें व्हडलोसो विचार करिना. कारण तेजें जालें तें जालें. फुडें सदांच फुडें पळोवप आसता. ओके. तो एक बरो अनुभव म्हाज्या फाटल्यान आसा. इतलें हांव हें खरें. आतां तुमी आतां एक म्हटलें की तुमी आतां नेटवर्क मार्केटिंगानूच आसा. सो हय. एक्चुअली थोडक्यान सांगा हेजेर आमी एक फुडें एपिसोड करतलेच. सो थोडक्यान सांगा की नेटवर्क मार्केटिंग म्हटल्यार की आनी तुमी कित्या खातीर जुळ्ळा हितून? एकूच वाक्य हांव पयलीं हेजे बद्दल उल्लेख करतां. नेटवर्क इज युअर नेट वर्थ. ज्याच्या कडेन स्वताचें नेटवर्क आसा न्ही, तोच मनीस जगान यशस्वी जावंक शकता. हातून कशें जालां, कांय चुकीच्यो गोश्टी ह्या इंडस्ट्रीन किंवा ह्या बिझनेसान आयल्यो. ताका लागून पूर्ण इंडस्ट्री आयची जगान 60-65 वर्सां जालीं वेवस्थीत चल्ल्या. म्हणजे अनेक विकसीत डेव्हलप कंट्रीज तुमी उदाहरणां घेतलेल्या जपान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चायना, तायवान सारको 2.5 कोटी लोकसंख्या आशिल्लो देशाचो आज उलाढाल आसा ह्या डायरेक्ट सेलिंग किंवा नेटवर्क मार्केटिंगांतल्यान 40,000 कोटी. कल्पना करूं शकना. आमच्या देशाची लोकसंख्या आसा 140 कोटी आनी हालींच ह्या 2 वर्सां पयलीं जो टर्नओव्हर जाला पावंडाव घातला 22,000 कोटी. 2.5 कोटी लोकसंख्या देशाची उलाढाल 40,000 कोटी आनी 140 कोटी लोकसंख्या आशिल्ल्या देशाची उलाढाल 22,000 कोटी. ताका लागून नेटवर्कान कशें आसा, दुसऱ्याक आपूण स्वता सक्सेसफूल जावप आनी आपल्या वांगडा 10 जाणांक तूं हात दिवन सक्सेसफूल करूं शकता. असो विशय आसा. आनी हांव गेले वर्सभर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर काम करतां. म्हाका एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. ताका लागून हांव बऱ्यापैकी स्टेबल जाता. तुमी खंयचो एक्चुअली कोणी डायरेक्ट जुळना खंयच्या हेका. सो तुमी कसो रिसर्च केल्लो किंवा कितें रिसर्च करून तुमी भितर गेले नेटवर्क मार्केटिंगाक? एक जनरल रिसर्च कसो आसपाक जाय? हातून 3 गोश्टी आसता. एक म्हणजे प्रोफायल कंपनीचो, दुसरो म्हणजे प्रॉडक्ट आनी तिसरो प्लॅन. 3 पी जे जाग्यार तुमकां वेवस्थीत मेळटा, तो प्लॅटफॉर्म तुमकां खंय तुमची फसवणूक जावची ना अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका जे दैव संयोगान परमेश्वराच्या कृपेन एक जे मेंटॉर मेळ्ळ्या, ते ऑल द वे कणकवलेच्यान म्हाका मार्गदर्शन करता. तांणी म्हणजे ते ह्या फिल्डान बऱ्यापैकी तांणी सदांच प्रूव केलां. म्हणजे कणकवली, देवगड, कुळाड, कणकवली, मालवण, सांगली, सातारा, दोडामार्ग, सावंतवाडी आनी गोवा, सिंधुदुर्ग अशा भागांत ते काम करता. तर तांणी त्या भागांतल्या महिला म्हणजे हातून 70% सक्सेस रेशो हो महिलांचो आसा. अशा भागांतल्या महिलांक तांणी डेव्हलप केल्या. म्हणजे हांव तांकां खरें हॅट्स ऑफ म्हणटा. नेटवर्क मार्केटिंग एक खरीच बरी इंडस्ट्री आसा, जाका डायरेक्ट सेलिंगूय म्हणटा. आनी गेल्या 21
जुनाक केंद्र सरकारान हाजेर नोटिफिकेशन गॅझेटान हाडलेलें आसा आनी नेटवर्क हो शब्द कायद्यान घातलेलो आसा. कंज्युमर अफेर्सची मिनिस्ट्री आसा तांणी. आनी येणाऱ्या काळान भारतान जी बेकारी वाडपाची आसा, जी टॅक्नॉलॉजीचो डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमच्या डे टू डे लायफाचेर जावपाक लागला. UPI पेमेंट्स म्हणा किंवा आयज Amazon सारकी कंपनी 100% रोबोटिक्साचो विशय चल्ला. थ्रू ड्रोन डिलिव्हरी करपाचो विशय चल्ला. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट GPT जे म्हणटा, तेजो सद्या सगळ्या जगान धुमाकूळ सुरू आसा. सो ऍक्च्युअली तुमच्या हेजे प्रमाणे जस्ट मातशें डिस्टर्ब करता की चॅट GPT किंवा AI ऍक्च्युअली कितें आनी कोण फुडें येवपाक शकता ते मातशें हेजेर तुमी एक सांगा. खूब जाणांची नॉलेजूच ना, कोण घेवंकूच सोदिना नॉलेज. आपूण हातूंत बेस्ट आहा समथींग ऑल दीस चालू आहा. आतां पळया तुमी कॉल सेंटरान जर तुमी फोन करीत जाल्यार तुमच्या समोरच्यान एक आवाज येता आनी तुमकां ते अमूक नंबर, अमूक हेल्प जाय, अमूक नंबर. ही एक तातूंतलो ताचो भाग आसा. आयज तुमी जर खंयच्याय ऍप जर तुमी यूज करता, तुमकां समजा कितें क्वेरी आयली जाल्यार तुमी ज्या हेजे कडेन चॅटिंग करता न्ही, दॅट इज AI. तुमी खंयची ताका क्वेश्चन केलो की तुका रिप्लाय येता. ताका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा. आनी हे 200 लोकांनी एका वर्स एक 3-4 वर्सां पयलीं डेव्हलप केल्लें कन्सेप्ट. सो तांणी एका वर्सान अशे 200 प्रोग्राम डिझायन केले की कल्पना करूं शकना. म्हणजे ज्या जाग्यार हजारो लाखो लोक काम करता, एका वर्सा भितर एक मनीस दुसऱ्या मनशाक डेव्हलप करूं शकना कामाच्या बरोबर. बाबतींत. त्या जाग्यार 200 लोकांनी विदीन अ पिरियड ऑफ 1 इयर 200 अशे प्रोग्राम डिझायन केले की ते अशें जालां की मशिनांक रीड करता. चायनान जर असो कौशलपत्ती सारको की सायडीन क्लोन तयार केला, ते करूं शकता, ऑलरेडी केला. जाका सगळे प्रश्न तो विचारता आनी निमाणें ताका विचारता तुज्यान अशें कितें ना. तो त्या हेजेर उत्तराचेर तो थंय झिरो जाता. तो म्हणटा आपल्याक फिलिंग्स ना, आपल्याक सेंटिमेंट्स ना, आपल्याक इमोशन्स ना. अदरवायज तुज्या म्हाज्या सारको मनीस क्लोन चायनान डिझायन करपाच्या हेजेर पावल्ले आसा. हे येणाऱ्या काळान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे 2 प्रकारचे जे रिपिटेटिव्ह जॉब्स आसा, म्हणजे क्लार्का सारके, अकाउंटंटा सारके, जे अशें दिसतालें की क्रिएटिव्ह जॉब्स खंय तरी ताजी हें मागीर येतली, ताजेर गदा मागीर येतली, म्हणजे ते मागीर वतले. ते आयज पयलींच हें जाला. आतां कॉस्ट्यूम डिझायनिंग किंवा मुवीज सारके हातून स्क्रिप्ट रायटिंग हे AI खूब बऱ्यापैकी हें करपाक तयार लागला. करून दिता ताका किंवा लागून हे जे हे जॉब्स आसा पळय ते पयलीं डिमॉलिश जावपाक लागल्या. बरोबर आहा. तशेंच एक म्हाका आनीक हो प्रश्न विचारपाक जाय की यूथ, आतांचे यूथ खूब एक फुडल्या जगाक खूब म्हणल्यार फुडल्या येणाऱ्या काळान युथाचे म्हणल्यार एक्चुअली म्हणटा की युथारूच सगळे फुडें जग चलपाचें सारकें चलतलें. सो तुमच्या टायमार यूथ आनी आतांचे यूथ कशें कितें आसा किंवा आतांच्या युथांनी कशें आसचें, म्हजो प्रश्न आसा. पळय आमी 1980च्या दरम्यान जल्माक आयले. आमी तंत्रज्ञान म्हणजे टॅक्नॉलॉजी नाशिल्लें थोडोसो काळ पळयला. टॅक्नॉलॉजिकल बदल जाता आनी आतां जाल्या. म्हणजे अशे तिनूय हांचो आमी अनुभव घेतला. सो आयच्या युथांक म्हाका म्हणजे तरूण जी पिढी आसा तांकां एकच सांगन दिसता की हें जें कितें हातीन आयलां न्ही, हाचो बऱ्या पैकी उपयोग करपाक जाता. जे हातूंतल्यान जे प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आसा तातूंतल्यान बऱ्या पैकी आपूण स्वता आपलें कॅरियर घडोवंक शकता. डिजिटल मार्केटिंगा सारके विशय आसात, नेटवर्क मार्केटिंगा सारको विशय आसात. हे विशय हे डिवायस यूज करून जी आजची गरज जावन पडल्या तातूंतल्यान बऱ्या पैकी हें करूं शकता. आनी प्रत्येकाक नोकरी उपलब्ध 2030 पर्यंत आसतली तशी खात्री खुद्द प्रधानमंत्री देशाचे दिना. जे म्हणटा की 10% नोकऱ्यो फक्त भारतान 2030 मेरेन उपलब्ध आसतल्यो. अशा परिस्थितीन स्वताचो एक वेवसाय आसप आनी तो करता आसतना आपूण 10 जाणांक वेवसाया खातीर मदत करप हाचो जर प्लॅटफॉर्म घेवन कोणी फुडें वता आसत जाल्यार हांव ताचें निश्चित अभिनंदन करता. कारण हांव स्वता त्या हेजेर काम करतां. कारण एक राजकीय क्षेत्रांतलें मोठें नांव आसा आनी ते काम करपी मनीस आसा आदरणीय गडकरी सर. ते सदांच म्हणटा नोकरी मागणारे बनू नका, नोकरी देणारे बना. सो हांव ज्या कन्सेप्टाचेर काम करता गेले वर्षभर म्हाका खूब समाधानी आसा की 4 लोकांक
हेल्प करून हांव ह्या विशयाचेर काम करता आनी असो विशय आसा डायरेक्ट सेलिंग म्हणा किंवा नेटवर्क मार्केटिंग. सो हेजो प्लॅटफॉर्माचो किंवा ह्या इंडस्ट्रीचो तरुणांनी अभ्यास करचो आनी हातूंत निश्चित एक बऱ्यापैकी जॉबा फाटल्यान वचच्या पेक्षा, कारण आज लोकसंख्या वाडटा त्या रेशोन एम्प्लॉयमेंट वाडना. कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग पळयत जाल्यार दर 5 वर्सांनी 4 वर्सांनी इन्फ्लेशन रेट वाडटा तशें आमचें इन्कम वाडना. पूण ही जी इंडस्ट्री आसा न्ही ही ताका एक्सेप्शन आसा. म्हणजे सुरवातेचो एक 2 वर्सां स्ट्रगलिंग म्हणजे लर्निंग आनी टायम आसता. ताच्या नंतर जेन्ना तुमकां इन्कम मेळटा तें पॅसीव आसता आनी लोकांक हेल्प करून स्वताची स्वप्नां पूर्ण करपाक आनी तेच्या बरोबर इतरांची आमी स्वप्नां पूर्ण करूं शकता. आनी एक अशें म्हाका विचारपाक जाय सर की आतां तुमी एक्चुअली म्हटलें की येणाऱ्या 10 वर्सांनी जॉब्स मोस्टली आसचेच ना. सो एक्चुअली युथांक मे बी खबर आसतलें पण तरी सुद्दां एक एज्युकेशन घेत वयतात ते डिग्री घेत वयतात. सो समज जॉबूच गावपाक ना जाल्यार डिग्रींचो उपयोग कितें जातलो फुडें, किंवा डिग्री कित्याक घेवपाक जाय? कारण डिग्री घेवप म्हणजे सादें जाता ना, फिजूय खूब हाय जाल्ली आसा आनी खूब म्हणटात आमी खूब लाखांनी पयशे आमी घालतात डिग्री खातीर मागीर रिटर्न कांय दिना. बरोबर. सो हेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा किंवा कशें कितें जावपाक जाय हेजेर? पळय आमी कशें आसा न्ही कोणाक दोश दिवं शकना. प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. आमची जी शिक्षण पद्दती आसा न्ही खंय तरी वेगळ्या मनशांनी डिझायन केल्ली आसा. तातूंत आतांच्या सरकारान थोडेशे बदल करपाक सुरवात केल्या आनी बदल हे हळू जातले. कारण एकदम आमच्या देशान तशें एक्चुअली म्हणप म्हणजे एक थोडे हांव मिश्कीलपणी म्हणटा की डुप्लिकेट रोखडें कॉपी येता. बरी गोष्ट आमच्या देशान कळपाक खूब टायम वता. तशें आमचे जे शैक्षणीक क्षेत्रान बदल आसा न्ही ते जो मेरेन घडना न्ही हे विशय तशेंच चलतले. ना डिग्री घेवप ही एक गरज आसा पूण डिग्री घेता घेता आपूण बाकीचो विचार करून खंयच्या क्षेत्रान आपली हें जातली प्रॉस्पेरिटी जातली हाचो विचार करप गरजेचें आसा. कारण 200 वर्सां जुनी मेडिकल पद्दत आनी 5000 जुनी आमची औषधोपचार पद्दती हेजो जर थोडोसो विचार केलो जाल्यार लक्षांत येता खंयचें सरस आसा खंयचें बरें. सो एक्चुअली आनी एक तुमकां कितें दिसता की एक्चुअली हांव प्रत्येक विडियोन उल्लेख करता युथां खातीरूच म्हणून. सो तुमकां कितें दिसता की युथां खातीर तुमी सांगचें किंवा युथांक कळपाक गरजेचें आसा अशी खंयची मॅसेज तुमच्या कडल्यान वयतली युथांक? हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जी तरूण पिढी आसा आमचो देश आयज यंगिस्तान म्हणटा. 60% लोक 18 ते 45 वयोगटांतले आसा. प्रत्येकाक नोकरी मेळटलीच असो विशय ना. जें कितें आपल्या कडेन आसा तें सांबाळून ही जी डायरेक्ट सेलिंग किंवा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आयज मोठ्या प्रमाणान आमच्या देशान वाडपाक लागल्या, ग्रो जाता. त्या इंडस्ट्री कडेन एक अभ्यासपूर्ण नदरेन पळोवन ह्या क्षेत्रान येवन आपल्या प्रत्येकान स्वप्न पूर्ण करचें आनी आपल्या बरोबरच आनी 4 लोकांची स्वप्न पूर्ण करपाक मदत करची. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां. आनी एक शेवटी जर तुमकां तुमच्या लायफान कोणाक थँक्यू आनी सॉरी म्हणपाक जाय जाल्यार तुमी कोणाक म्हणटले? थँक्यू कोणाक आनी सॉरी कोणाक म्हणटले? बरो असो बुचकळ्यान पडपासारको प्रश्न. थँक्यू ऑलवेज आपले आई वडील आसता. तांच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक जाण ह्या जगान येता. आनी दुसरें आसता तें म्हणजे गुरू. खंयच्या क्षेत्रान गुरू असल्या शिवाय तूं टिकूं शकना किंवा वाटचाल करूं शकना. कारण परमेश्वराक सुद्दां आई वडील नाशिल्ले म्हणजे स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी अशें एक म्हणटा. सॉरी म्हणटलो जाल्यार हांव म्हाकाच सॉरी म्हणूं शकता. कारण कांय चुको प्रत्येका कडल्यान घडटा तश्यो जेन्ना आपल्या कडल्यान नकळत चूक जाता कोणाचें मन दुखयलें वता तेन्ना आपल्याकूच सॉरी म्हणप दुसऱ्याक म्हणचे पेक्षा. कारण शेवटी कृती आपल्या कडल्यान जाल्ली आसता. एक म्हाका तुमकां एक परत एक सांगपाक जाय. तुमी आतां गुरूचो उल्लेख केलो, गुरू एक सर्वश्रेश्ठ आसता म्हणून. सो एक्चुअली गुरूक कशें वळखप किंवा गुरू एक एक्चुअली ह्या जगान वळखप इज खूब डिफिकल्ट म्हाज्या हिसपान तरी. की येयल्ले गेल्ले प्रत्येक जाण आपल्याक गुरू म्हणटात किंवा आपल्याक गुरू मानतात किंवा ते कशें वळखप? एक्चुअली म्हाजो टॅक्निकली मे बी क्वेश्चन रॉंग आसतलो पण एक तुमकां विचारपाक सोदता की एक गुरू सगळ्यान व्हडलो हें आसता. सो गुरू कशें वळखप आसता आमी? गुरू
कशें म्हणजे आपूण ज्या क्षेत्रांत काम करता त्या क्षेत्रांत समजा कोणी तुमकां निस्वार्थपणे मार्गदर्शन करता, तुमकां मदत करता, जाल्यार तुमी समजूं शकता म्हणजे अशी व्यक्ती ती पळोवपाची नजर किंवा तशी आपली स्वता भितर एक प्रगल्भता आपूण निर्माण करप तेन्ना तें शक्य जाता. तशें तूं सांगता त्या प्रश्नाचें हे प्रश्न आनी हें उत्तर अशें दिवपाक खूब कठीण. पण एक ॲक्च्युली म्हाजें एक फक्त सिंपल आसलें की एक गुरू म्हणून आमी सेंटेन्स वळखपाक कोणाचें आमी आयकप ह्या मार्गान आमकां वळणार तो सारको आहा काय ना, त्याचो एक्सपिरियन्स कितें आसा हे प्रत्येक तकलेन क्वेश्चन येतात न्ही, म्हणून तुमकां विचारलें. बरोबर. questions. तशें आतां एकलव्याचें उदाहरण घेतलें जाल्यार तुमी तेणें द्रोणाचार्याचो प्रतिमा तयार करून ताणें विद्या आत्मसात केली. ते शेवटी आपले जे विचार आसता न्ही तेच खरे आपल्या पयलीं गुरू आसता अशें हांव म्हणूं शकता. ओके. एक आमकां एक म्हाका एक शेवटी तुमकां थँक्यू तें म्हणपाक हें येता की तुमी लायफान खूब एक्सपिरियन्स सांगलो. इवन आमचो एक म्हाका दिसता एक आमचो नेटवर्क मार्केटिंगा बद्दल फूल एक येदून एपिसोड काडपाचे. आमी झिरो पासून आतां कशें नेटवर्क मार्केटिंग एक एडवान्स लेवल पर्यंत कशें तेजेर आमी शूट करतलेच. तेज्या भायर तुमी तुमच्या लायफांतलो एक्सपिरियन्स सांगलो किंवा एग्रीकल्चर म्हटल्यार कितें सांगलें, तुमच्या चायल्डहुडा बद्दल सांगलें. तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर केल्या खूब खूब धन्यवाद. धन्यवाद.